नमस्कार. म्हगे नाव लता व्यंकटेश प्रभू. हांव थाना महाराष्ट्रांतू उरचे. आज दाखोवचें होता GSB कोंकणीले प्रसिद्ध आशिल्ले आनी सुलभ करचे मुगा मोड्या रांदयले. ताका आमकां जावपाक जालेले सामानू सोयी, मुगा मोडे, कोथंबरी पल्लो, बटाटो, किर्लू. म्हगे कडेन दोनी आसा म्हूण हांव दोनी घालूं वता. नाजारी नवीन कोल आसा ते बी वापरूं जाता. मीठ, कोथंबरी, सुकी मिरसांग, हिंगू, मिऱ्याकण, करबेव आनी नाल्ल तेल. मुगा मोळे, बटाटो आनी किर्लू हे तिनी कुकरा घालून 2 शिट्टी मारचे. ताका थोडीशी हल्दी पिठी घालचे आनी उदक बी अशें म्हळ्यार थोडीशी तिमची तितून चड उदक घालूं ना म्हणजे पचपच जाता. त्याचे वेळी कोथंबरी, मिऱ्याकण आनी सुकी मिरसांग, थोडीशी हिंग, 1 चमचे नाल्ल तेलान थोडेशी हुनावचे. आतां ताजे आमी मसाला घालूं वता. आतां आमी मसालो वांटून घेवचे. ताका मिक्सरांतून सोयी, भाजलेले सामानू आनी थोडेशी चिंचम, मीठ हे ओट्टू घालचे. थोडेशें उदक घालून ल्हान करून मसालो वांटून घेवचो. लोखंड पडक्यान आतां शिजयलेले मुगो, किर्लू आनी बटाटा घालेले आसा. हातूंचे आमी वाट्टेल मसालो आसा पळय ते घालचे. वाट्टेल मसालो आनी सकयल घालून ते रेडी जाल्यार लास्टाक घालचे फणे घालचे. ताका नाल्ल तेल हून केले आसा. तातूंत थोडेशें सासव, हिंगू, करबेव पिठयले हातून घालचे मसाला हातून. आनी हांव थोडेशें तिखसाण चड जेवपाचे मिऱ्याकण पावडर करचे आनी ते पिठी घालेले आसा. आरोग्या बरो म्हणून कोथंबरी पल्लो. थँक्यू.